ह्या सगळ्या आर्मी मॅनांच्या मतदार यादीत जाल्ले एनरोलमेंटूच दुबावीत. नावेलच्या ह्या आर्मी कॅम्पांतल्यान अशा प्रकारचे एनरोलमेंट ह्या पयलीं केन्नाच जाल्ले ना. ह्या पयलीं त्या आर्मी कॅम्पांतली 10 जाणांची इलेक्शन कार्डां आशिल्ली. तातूंत 3 विद्यार्थ्यांनी ती कॉलेजींतल्यान तयार केल्ली. नावेलेच्या वॉर्ड 18 आनी 19त 667 आर्मी मॅनांचे अकस्मात एनरोलमेंट जाला. वॉर्ड 18त 295 जाल्यार 19त 367. आर्मी कॅम्पांतल्यान तांचे अर्ज थेट सरकाराक आयिल्ले. बीएलओक बायपास करून आर्मीवाल्यांनी अर्ज सरकाराक धाडले. बीएलओ व्हेरिफिकेशनाक गेल्यार तांकां त्या मतदारांक मेळपाक दिवंक ना. नित्याची व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पाळिनासतना आर्मी मॅनांक इलेक्शन कार्डां दिवची पडली. आर्मीच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या अधिकाऱ्यांक नित्याच्यो साद्यो प्रक्रिया लेगीत पाळूंक दिवंक ना. इलेक्शन ऑफिसरांची प्रक्रिया बायपास केली. इलेक्शन कार्डांक मान्यताय दिता आसतना बीएलओन त्या मनशाच्या डॉक्युमेंटांचें व्हेरिफिकेशन करपाचें आसता. त्या मनशांक मेळून डॉक्युमेंट तपासपाचे आसतात. आर्मीच्या अधिकाऱ्यांनी इलेक्शन कर्मचाऱ्यांक ते करपाक दिवंक ना. त्या 667 आर्मी मॅनांचेर दुसऱ्या राज्यांत मतदार वळेरेंत नांव आसा काय ना तें तपासपाक तांचो घरचो पत्तो बीएलओक जाय. मात आर्मी अधिकाऱ्यान नावेलच्या कॅम्पाचो पत्तोच सरकाराक दिलो. दरेका अर्जा फाटल्यान आपल्या आनीक खंयच वेंचणूक वळेरेंत नांव ना म्हूण बरयलां. मात गोंयच्या इलेक्शन ऑफिसरांक ती गजाल तपासून पळोवंक कांयच वाव दवरूंक ना. कार्डां दितना वा वोटर स्लीप दितना पासून बीएलओक त्या आर्मी मॅनाक मेळपाक दिवंक ना. एका अधिकाऱ्यान कार्डां घेतली आनी मागीर ती वोटरांक दिली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस.